गोय सरकारच्या टॅनंट व्हेरिफिकेशन बिल पास झाल्या उपरांत आमच्या पुलिसांनी खूप मोठ्या प्रमाणात टॅनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात केला. आयज खरें म्हणजे 10 तारीख ही लास्ट डेट दिल्ली आमी टॅनंट व्हेरिफिकेशन करचें म्हणून. ह्या टॅनंट व्हेरिफिकेशनाक धरून जेंच्यांनी आजुनूय करूंक ना ते विलिंगली येवन करचें आनी विलिंगली जर येवन केलें ना ते बी जाता तितके बेगीन करचें आनी विलिंगली येवन जर केलें ना आनी जर फाल्यां सकाळीं पुलीस येवन थंयसर जर व्हेरीफाय करून जर टॅनंट आसा म्हणून कळत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली. म्हणून म्हणटा फुडले सुद्दां एक 4-5 दिसांक स्वताहून येवन केलें काय हरकत ना. पुलीस वील कॉपरेट, पुलीस वील सपोर्ट. चुकीचो थोडे जाण जे आहा पळय न्ही 200 रुपया फॉर्माक घेता आनी कितें घेता हे लोकांच्या तकलेंत बेश्टच घालपाक लागलेले आसा. कोणूच खंयसर कसले पयशे घेयना. आपल्या घरान जर रुमाक रावता आसत जाल्यार ते येवन रजिस्टर्ड करचे आनी तांच्यांनी तेजो आयडी प्रूफ दिवचो. हे फक्त गोंयकारांच्या हिता खातीर, ज्याच्या घरान आमी मनीस दवरता त्याच्या हिता खातीर. आमी पळयलें आयज पर्यंत जेका आमी भाड्याक दवरता तोच आपल्या घरांतली चोरी करून गेल्लो आसा. वेगवेगळे इन्सिडंट्स हे जे आहा पळय मर्डर पासून ते बाकीचे सगळे रेप पर्यंत हे सगळे इन्सिडंट्स सुद्दां अशा काही लोकांच्या खातीर जाता. पण काही लोकांच्या खातीर जाता आसतना आमी प्रिकॉशन घेवप गरजेचें आसता. ती प्रिकॉशन घेतलें आसत जाल्यार टॅनंट व्हेरिफिकेशन बिलाक धरून म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी कोणी उरला तेंच्यांनी स्वताहून कॉपरेट करचें. अदरवायज पुलीस घरा वचून करीत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली आनी बाकीच्यो इन्क्वायरी सुरू जातली.